नंदी म्हणले एक ब्राह्मण उरता ताका कुष्ठरोग जाल्लो उरता ताका कोणकी सांगले म्हूण न्हू तो तुळजा भवानीले उपास करून न्हू आराधन करता 3 वर्ष पर्यंत तेगेले आराधन करना फुडें ती एक दीस ताका सपना येवन सांगता तूं हांगच्यान चंदला परमेश्वरी नाशिल कडेन वच म्हूण तो नंदी तुळजा भवानीले सांगिल्ल्या वरीची चंदला परमेश्वरीला आराधन करच्याक तिणें तिगेले देवस्थाना वता थंय तो 6 म्हयने पासून तिगेलें आराधन करता करना पडना ती बी एक दीस ताका सपना येवन म्हणटा तूं हांगच्यान गाणगापुरा वच त्रिमुर्त्यान स्वाम्यालो अवतार घेतला आनी नरसिंह सरस्वती म्हणून त्यांनी प्रसिद्ध जाल्ले आसा थंय तांणी तुगेले रोग बर करताची तीन तशें म्हणा पडना तो एक झगड्या बसल्यावर करता जगन्माता तुळजा भवानीन सांगले म्हूण हांव तुगेले गेलो तूं बी देवी म्हणून तूं 6 म्हयने जायना पडना म्हगेलो रोग बर कर सोड घेनो मनशालाक पटयता आसा हाज्यान तूं देवी म्हणून घेत कशी तुका म्हगेलो रोग जर बर करचें ना जाल्यार पयलीं सांगिल्लें ना कसलें तुवें हांव हांगा बसता तुगेली आराधन करता म्हणटा आनी जर हांव बर जालें ना हांव हांगा जीव सोडटा तुगेल्या देवस्थानांत तूं म्हण तशी मना गट्टी करून येता परत न्हिदता तेन्ना देवी परत आनी परत सपना येवन म्हणटा तूं वच थंय गाणगापुराक बर जाता तुगेले मुखारी आनी ते देवस्थानांत ते पुजारी उरतात न्हय तांगेले बी सपना वचून सांगते हे मनशाक हांगा देवस्थानांतल्यान भायर घालाची म्हण हेर दिवस ते देवस्थाना पुजारी ताका आपण घेवन ताका पळय सपन सांगता तेन्ना तो नंदी देवीले आराधन करता तिका परत पांय पडून घेवन आपण सांगिल्लें चूक जाली म्हूण थंयच्यान भायर सर गाणगापुरा येवन पावता आयिलोची नरसिंह सरस्वती स्वामी खंय आसाची म्हूण विचारता पयले दिसाक शिवरात्र आशिल्ली देखून स्वामी संगमांत उपास करून घेवन उपास सोडचे खातीर मठाक येताची तेन्ना येवच्या थंयचे भक्त लोक नंदी ब्राह्मणाला खबर स्वाम्याक सांगतात तो आपणाले संशयान आयला म्हूण तांकां उरता जाल्यार ताका आपण हाडा म्हूण सांगतात भक्त लोक ताका आपण घेवन मठाच्या आंगणा येताचे स्वाम्या पळोवच्याक तो थंयच्यानची तांकां साश्टांग नमस्कार घालून थंयच्यान लोळची मारता मारता तांगे लागीं तेन्ना तांणी स्वामी म्हणटाची अरे ब्राह्मणा मनात एक संशय दवरून तूं आमगेले कसले आयला देवीले कसले राबिल्ला स्वाम्यान अशें म्हणच्याकची ताका देवीले उतर उडक आसता ते नंदीक तो थंयच्यानची स्वाम्याक परत लोळची मारता पांय पडता अहंकारान तुमी त्रिमुर्ती अवतारू म्हणून म्हगेले लक्षांत येनाशें गेले हांव तुमगे बदल चूक लेखलो कशी सगराले चेडवांक उद्धार करचे खातीर गंगा भूंयक देंवन येयली की तशीच आमगे म्हगेले तसले अज्ञानी लोकांक उद्धार करचे खातीर तुमी हे जगान तूं अवतार घेतिल्लो आसा म्हगेचेर तुमी एक अनुग्रह कराची म्हाका लग्न जायना फुडें हे कुश्ठरोग जालो म्हगे बायल म्हाका सोण कुळार गेली म्हगेल्या आंब बाप्पान म्हाका रोग चड जालो म्हणून घरांतल्यान भायर गेलो म्हाका मस्त दुख्ख जालें म्हूण हांव तुळजा भवानीले गेलो तिका सेवा केली जाल्यार तिणें म्हाका चंदला परमेश्वरी वचचें पडटलें चंदला परमेश्वरीन तुमगेले वच म्हूण सांगलें तेन्ना हांव तिगेले झगडशें करून सांगलें तुमी देवत लोकांनाच म्हाका कशें केलें रे मनशाले कशें वचो तो कशें म्हगेलो उद्धार करतलो म्हणून म्हाका कुश्ठवत की ना की हे रोगान म्हगेलो जीव म्हाका नाका जावन गेला म्हाका मरण येवं म्हणून आशिर्वाद दियाची म्हूण तो रडता मस्त तागेले काण आयकून स्वाम्याल मन करगता तांगेले सोमनाथ म्हणले एक शिष्य आपयताचे आनी म्हणटाचे हाक्का संगमाक हे घेवन वचून थंय संकल्प करून पुष्कर तीर्थांत तूं न्हाणयशी आनी अश्वत्थ वृक्षाक प्रदक्षिण घालून हाडून न्हेशिल्लें वस्त्र दूर उडोवन ताका दुसरें वस्त्र दीन घालून घेवच्याक आनी हांगा जेवण आपण घेवन यो म्हूण सांगता तो तशी करता ते न्हंयेंत न्हांवच्याकची तागेले शरिराच्यो कलरूच चेंज जाता अश्वत्थ प्रदक्षिण काडप पसून तागेले आंगार आशिल्लें तें कुश्ट ओट्ट वता ओटलो का तें पळोवन आश्चर्य जाता ते स्वाम्याले शिश्या बरशी तो नंदी ब्राह्मण मठा येवन घेवन स्वाम्याक पांय पडता तो आपणाले शरिराचो टू भाग पळोवन घेता जाल्यार ताका दिंबीलेक बेगीनशे ते कुश्टाचे डाग दिसता तो भित्ता तो स्वाम्याक सांगता यो हांगा इतले सान तुकडा रे अजून आसा आमगेले ते कुश्ट म्हूण सांगता तेन्ना ताणी म्हणटाची तूं संशयान म्हगेले गायिल्लें न्हय तशें जाल्या
तू सदा मिगले स्तुतीचे पद बरय तेन्ना ते वता म्हूण सांगता ताणें. तेन्ना नंदी म्हणटा म्हाका वाचच्याक बरोवच्याक कसं नाही कळना, हांव अज्ञानी म्हूण सांगता. तेन्ना स्वामी ताका तुगे जीब भायर काड म्हूण सांग थोडी विभूती गेले ते जिबेर घालता ताणें. ते घालच्या कची ताका एक नंबर ज्ञानोदय जावन गुरुस्तोत्र करचे सुरू करून सोडता. हांव जन्मा येत दोन आजी पर्यंत केन्ना तुमगेले उडगासू केल्लो ना, म्हाका माफ कर, उद्धार कर म्हूण तो नाना परीन गुरुस्तोत्र करता. अशी नरसिंह सरस्वती स्वाम्याले दर्शनान आपणाले कुष्ठरोग गेलेले पण ते नंदी ब्राह्मणाक भारी खुश येता. तो खुशीन थंय जमिल्लो लोकांक म्हणटा म्हटलो लोक आयकवाची हांनी अगदी परब्रह्म स्वरूप हांनी हा मस्त पाप केले बी हांगेला एक आशिर्वादाना ते मागीर पाप परिहार जाले. कशी तणाचेर एक सान उज्या कीट पडले की ते तण पुरा जोण वत की तशी गुरुले ममतापूर्ण दृश्टी जर आमचेर पडल्या रे आमगेलो अट्टू पाप दूर जावन आमी उद्धार जाताची. चरणम पवित्रम विततम पुराणम म्हणून वेदशास्त्रान सांगल्या गुरू शिवाय खंयच्यो देव ना. आमी जर गुरूक शरण आयले बा ते बी बरें जाता. आनी तरी कामधेनू रूप हांगेलें आराधन केलें बा आमगेलो अट्टू नमने इश्ट पूर्ण जाता आनी आमकां मोक्ष प्राप्ती जाता म्हणटा. गुरु महिमे मस्त हाज्यान वर्णन करता. तांगेले गुणगान केलें आयकून स्वाम्याक खुशी जावन ताका कवीश्वर म्हणून नांव दवरताचें. तेन्ना ते खूश जाले भितरी ते डिंबेर आशिल्ले ते कुश्टाचे ते डाग सुद्दां वचून तो अगदी कुष्ठरोगांतून मुक्त जाता. अशी गुरूल महिमा आसा.